अर्घांत तुकाचेच होगलाब तुकाचेच वंदन तुकाचेच बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला. लूकाचो वांजेल दुसरो अध्याय 30 आनी 40 वाक्य. लूक चॅप्टर 2 वर्स 36 to 40. थंय अन्न नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती आशेर कुळयेची धूव पानवेलीची. ती आतां चड उथर प्रायाची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या ददल्या संगे जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या समेस्त लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सकट तांणी करून जातच गलिलियांतल्या आपल्या नजरेत शाराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवायन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. हे उतार आज आमकां फावो जाला एक प्रवादिनी विशयंत अन्ना म्हणली प्रवादीन आनी ती उतर प्रायाची 86 वर्सां प्रायाची. देवाळांत तसची आनी उपास मागणें करना आसली. दंडवणी करना आसली. 86 वर्सां प्रायाची एक प्रायवंत उपास मागणें करचें म्हळ्यार आमकां थोडे फावटी पातयेवंक कश्ट मारतात. जाल्यार ती कितली भावार्थांत आसली. सडवंदाराची वाट पळोवन राखून रावली ती देवळांत. देखून खंयच्या देवळांत ती आसली थंयत जेजूक तेंपलान भेटोवंक. पळया तुज्या जिवितांत तूं कितें राखून आसाय पळय तें देव तुका निराश जावंक सोडिना आनी तुजी तो भेट करता खंडीत. कशें अन्ना प्रवादीन थंय देवळांत आसली उपास मागणें करताली. ती जेजूच्या येण्याक राखून रावलेली. तिका निराश करूं ना आनी जेजू थंय तिका भेटलो आनी जेजूक तिणें पळयलें. जेजू विशयंत बाळका जेजू विशयंत हेरांक ती सांगूंक लागली. म्हळ्यार कितलें तिका उगडापण आसलें पळय रिव्हिलेशन आसलें जेजू विशयंत. जेजूक तिणें फस्ट पळोवचें बाळका जेजूक आनी जेजू विशयंत तिणें उलयचें जाल्यार हेरां कडेन कितलें देवान तिका रिव्हिलेशन दिल्लें उगडापें केल्लें जेजू विशयंत. तिका कितें उलयल्लें म्हण हांगा बरोवना पूण इतलें समेस्त लागीं बाळका विशयंत उलोवंक लागली म्हण सांगता. बाळका विशयंत उलोवंक लागली तर जायतें तिका कळीत आसलें. जेजूच्या येण्याक राखून रावल्लें तिका केदींच निराश जावना. बगार जेजूक पळोवचें भागी मेळ्ळें. जेजू विशयंत उलोवचें भाग मेळ्ळें आनी सर संगती तिच्या जिवितांत कितें तिच्या जिवितांत तिणें चिंतलें तें सगळें जारी जालें. देखून आमी आत्मीक संगतींनी प्रिपेर जाल्यार खंडीत देव आमकांय सर्गींच्या राजाचे वर्ते गूट तो आमकां कळीत करता. जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक आमकां सांगता 30 आनी 3 अध्यायांत वाक्य 3:33 आमकां सांगता थंय क्लियर. तुमी म्हाका उलो मारा आनी हांव तुमकां जाप दितलो. तुका कळीत ना तें वर्ते गूट हांव तुका कळीत करतलो म्हूण सांगता. 30 आनी 3 वाक्यांत म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना तें वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. जेरेमिया 33 verses 3. पळया आमी जेजूक उलो मारूंक जाय तेन्ना जेजू आमकां भेटतलो आनी आमकां कळीत नातले वर्ते गूट सर्गींच्या राजान कितें बूर आसा तें सगळें तो आमकां सांगतलो. मळ बापंदा सगळें देवाक कळीत आसा कितें घडटा गी म्हणून आनी ताणें रचलें. तो म्हणटा म्हज्या दृश्टीन संवसारांत कितेंच नवें ना. सगळें ताच्या तातांनी केल्लें ताका खंयचें नवें. पूण आज सायंटिस्ट पुरो सोदून काडटाना तांकां नव्यो नव्यो संगती सोदून काडटात. कित्याक देवाक तें कांयच नवें न्हय. कित्याक ताच्या तातांनी तें रचलें. देखून तुका आनी म्हाकाय देवान त्यात ताच्या हातांनी म्हाका आनी तुका रचला. आवयच्या गर्भान म्हाका आनी तुका आकार केला आनी देवाच्या योजना प्रकार आमकां तें ह्या संवसाराक धाडला. तर देवाचे योजना आमच्या जिवितांत जारी जावंक आमी प्रयत्न करीचे. पळय अन्ना त्या प्रवादीन तिच्या जिवितांत देवाची योजना हर एक जारी जाली आनी निमाणें जारी जालें. तिका एज 86 वर्सां 86 वर्सां. देखून आतां तुजी म्हाका आतां प्राय जाली आनी खालें जावंक आसा म्हूण चिंती नाका. जायत्यो संगती तुज्या तावन जावंक आसात ह्या संवसाराक.
तूं कितली तूं प्रायवंत जावी येत तूं खंय बेड्डार बसोन आसूंक जावंक वेग पुरो तुका भायर वचोन ती अन्ना प्रवादिनी तिका देवाळा तोंड भायर वचनातली जावंक पुरो तिका वचोंक तूं जायनासलें ती प्राय जाल्ली तिका देवाळा तोंड ती भायर वचनातली 7 वर्सांची काजार जावन 7 वर्सांनी ती विधव जाल्ली ती भुरगीं बाळां तिका नातिल्लीं आनी देवाळांत आपलो दीस करसिताली देवाळांत आयिल्ल्या लोकां खातीर मागणें करताली देखून आज म्हाका आनी तुका आमी भाग्यवंत जावंक व्हडलीं कामां करचें म्हूण ना अन्ना प्रवादिनी बरी एक घरांत भितर बसून मागोनूच सगळ्या संवसारा खातीर मागोवन आमच्या कुटुंबा खातीर मागोवन आमच्या फिरगेच्या खातीर मागोवन आमच्या वाड्यांतल्या सगळ्या लोकां खातीर मागोवन आमी तांकां बचाव करयेत कितलींशीं सांत भक्तां आसात आमच्या पवित्र सभेंत तांणी कांय व्हडली कांय प्रोक्लेमेशन करूं ना व्हडले कन्वेन्शनां करूं ना व्हडली नायट विजिलां करूं ना घरा भितर बसून मागणें करनंत भाग्यवंत जाल्यात आनी कितल्याकी आत्म्यांक बचाव केल्यात सारिता मागताली काय आज म्हाका कितले आत्म्या बचाव करूंक त्या सगळे आत्म्या बचाव करूंक म्हाका कृपा दी आनी मागण्यान करसिताली आनी जाल्ली पातर बॉल्ड्रस हाडून घालून ताचे वयर दिंबी घालून आत्म्याच्या साल्वासा खातीर मागताली आज ती भाग्यवंत जाली एक काजारी स्त्री दोगा भुरग्यांची आवय आनी जर भाग्यवंत जाल्या जाल्यार तिका तर सांतीपणाचे ह्या असाध्याचे शारोतीन म्हणून तिका नांव व्हेलें जाल्यार आज अन्ना प्रवादीन कशी ती देवाळांत मागताली तशें म्हाका आनी तुका एक मागण्याची संगत चड आनी चड आमकां गंभीरायेन आमी गाण घेवचें खाली संवसाराची कुशालकाय मात्र न्हय खाली आमी गम्मत मारची मात्र न्हय पूण आत्म्या तुज्या कुटुंबाच्या हर एका आत्म्याक बचाव करचें काम तुवें काण घेवचें जावंक पुरो तुज्या कुटुंबांत मस्त जाणां मागनात जावंक पुरो तुज्या कुटुंबांत मस्त जाणां भावार्थ ना भरवोसो ना मागणें करनातले आसात तांकां कोणें बचाव करचें आज तूं मागण्यांत आसाय जाल्यार आज तूं देवा सांगता आसाय जाल्यार तुका एक वर्तें एक देवान दिलें काम वर्तें एक मिसांव जावन आसा तुज्या कुटुंबाक बचाव करचें धर्मदत्ताची कृत्य पुस्तक 16 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य सांगता तो झैलाचो अधिकारी पावलो कडेन निसारता सांपावलो कडेन निसारता हांवें बचाव जाय जाल्यार कितें करीत त्या दाळांत जेजूचेर विश्वास दवर तूं बचाव जातलोय आनी तुज्या घराणें बचाव जातलें देखून आज तुवें आनी हांवें जेजूचेर विश्वास दवरून बाबार्थ दवरून त्या प्रवादी म्हळ्यार हांवें आनी तुवें मागल्यार खंडीत आमचें कुटुंब बचाव करूंक आमकां जाता देखून जेजू कसो घटमूट जालो आनी चड आनी चड तो म्हणटा पळया जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली आमी खंडीत जावन आत्मीक तरान घटमूट जायचे कूड आमची कशी आसूं दी पूण आमची आत्मीक कूड आसा पळय ती घटमूट जायचे आनी जेजूची मजत आमी सोदीचे जानवायेन आमी बरेचे हेंत जावन आसा आयच्या दिसाचो संदेश देखून आज आमी ह्यो संगती आमच्या मतीन धरया आनी देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया आनी मागण्याचे हातेरान जाया आमची कुटुंबां आमी बचाव करया आनी खंडीत जावन आमी थोडो वेळ तरी दिसाक देवाळांत करसूंक ह्या आराधनाच्या छापलाक वचूंक मागणें करूंक ह्या घरांत तुज्या मागण्याच्या कुडाक वचून बरेंकन एक मागणें करूंक देव आमकां अवकाश दितना तो अवकाश बऱ्या तरान गळशिया आनी देवाचें आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार आमेन नमान बरे कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फाळ जगशेंजेचो भाग्यवंती मरिया देवाच्या माय अम्मा बापया खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.